केंद्राकडल्यान मेळिल्ल्या 600 कोटी रुपयांचो गोंय सरकारान चुरो केला। आता तांकां उदरगती खातीर केंद्राकडल्यान आनीक 250 कोटी रुपया जाय। आदी दिल्ले 600 कोटी रुपया मोडले तरी खंय हेच कळपाक मार्ग नाशिल्ल्याचें विजय म्हणटा। कितेंय जावं प्रधानमंत्र्याच्या गोंय दौऱ्याक लागून आपल्या मतदारसंघातले रस्ते तरी जावपाक पावले अशें तो सांगता। प्राइम मिनिस्टर कडल्यान 250 कोटी आनी मागल्या मुखेलमंत्र्यान आज आफ्टर क्लेमिंग टू हॅव स्पेंड 600 crores 600 crores खंय म्हणले ते 600 crores 600 crores म्हणजे फकाणा पूण ते मागीत आहा आनी गोंयचे लोकूय सुशेगाद आहा सगळ्यांचेच बरें चल्लां हां तातूंत आमी रस्ते करून घेत फातोर्डान जें कितें डेव्हलपमेंट जालां तें चकचकीत जाल्लें आनी ते प्रायम मिनिस्टराच्या नांवार आमी खपयना कळ्ळें तुका इंटरनल रस्ते पसून करून उडयल्या प्रायम मिनिस्टर येता ते करून घेवप हे आमदाराचें व लोकप्रतिनिधीचें कर्तव्य। एवरी गेम म्हळ्यार ब्रिक्स 2014 धरून मागीर लुसोफेनिया खंय मेळटा थंय हांवें चान्स घेवन आमचो फातोर्डाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी इम्प्रूव केला। आज क्लियर कट गेल्या 10 वर्सांनी अशें दिसता की मडगांव आनी फातोर्डा जर कंपेर केलें जाल्यार मडगांव इज मच बिहायंड अस। पयलीं फातोर्डा वॉज सपोज टू बी लायक अ विलेज, नाव इट इज कन्सिडर्ड मोर ऑफ अ प्लॅन्ड सिटी दॅन मडगांव। आज तुका रियल इस्टेट प्रायसीस कोण लोक येतात फ्लॅटां घेतात खंय घेता ते पळयात तुका मडगांवान भितर वचपाक 20 मिनटां लागता, फातोर्डा सगळें भोंवून भायर सरपाक 20 मिनटां लागची ना, कमी लागतली। एवरी असेंब्ली सेशन ऑर वॉट एवर आय सी टू इट दॅट माय बेनिफिट्स, बट बाय एंड लार्ज द गव्हर्मेंट डज नॉट केअर बिकॉज द गव्हर्मेंट फील्स दॅट दे वॉट मेजॉरिटी। तुझे कोतूच ना रे हे 8 जण जे लास्टाक भाड्याक पडले आणि हे सगळे पेड्यार करून उडयले आणि लेजिस्लेटिव्ह डेमोक्रेसीचो कॉन्सेप्टच कवर केलो। तांकां दुर्दी पडल्या थंय आनी पयलीं आमदारांक डिमांड आसतालो, आतां डिमांड ना थंय फायली 15 आहा थंय चड आहा थंय हां। सो एज अ रिजल्ट ऑफ वीच तांकां काम कित्याक करूंक जाय म्हणटा ते इव्हेंट्स करपाचे।